ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः. वीक्षकवृंदांक सर्वांकೈ शुभदावो म्हणून देवाले सन्निधीन तू गुरुवर्य सन्निधीन प्रार्थना करताची आमकां प्रति एकले निमगूच विषय आसा. बट माम व्रत म्हळें कसाने, पर्ब म्हळें कसाने म्हणून सांगू. व्रत म्हण कुडले तुमकां प्रति एकले काही आयकून गोतस. सत्यनारायण व्रत म्हळें, वरमहालक्ष्मी व्रत म्हळें, मंगळगौरी व्रत म्हळें, सिद्धिविनायक व्रत म्हळें, अशी मस्त व्रत आसा. तें व्रताचे विधी विधान, कल्पोक्त पूजन तें एक चोलनेवचे क्रम. पर्ब म्हणून सांगलो कुडले संसार पडवे दाखून आरंभ जाता. तुमकां गोतस चैत्र दाखून फाल्गून मास पर्यंत 12 मासांतूय एक 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 आचरण आसा. संवत्सराचे आरंभाची आमी सांगतना संसार पाडवो, संसार पाडवे दिवस आमी कसन कोरका, नूतन वस्त्र आमी खंयचे खातीर हाड दवरका, घराक आंबे पाल्या तोरण कसले कोरका, ते दिवस आमी एक खावत तसले विशेष दाव नाशिल्ले कोडबेव आनी गोड ताजें महत्व कसाने हें पुरा प्रतिपंते आमी आयकतच. जाल्यार ताजी विशेष कसा म्हळ्यार जिवनांत आमकां सिही आनी कही हे केन्ना मेळून घेवन आमी चोलका म्हणून सांगून घेव. तशींच वैशाख मासू, ज्येश्ठ मासू अशें येत येतची आषाढ मास म्हणटना एकादशीचें आषाढ एकादशी भारी विशेष देवाक अत्यंत प्रीत आशिल्लें भजन की स्तोत्र की सांगून संतोष करून देवाले मागचें. तदनंतर ज्येष्ठ जावन श्रावण मास येयले कुडले नागपंचमी देवाक आराधन, सुत्ता पूर्णम कृष्ण जन्माष्टमी आचरण करतची थंयचे वती ते आदी कोण घेवन अनंत व्रत म्हणतच त्या समेत जावन घेवन मुखारसून घेवन म्हाळाचे नवरात्री समयेचेर पाड्य दाखोवन नवमी पर्यंत एक एकची दिवसाक एक एक विशेष आराधन करून आमी नवान्न भोजन म्हणतच. ते नवान्न भोजन समयेचेर दलतकीची देवाले मागचे कसन आमी गाद्द बेसाय करचे रयताकय शुभ दाव नाशिल्लें बल मेळका, तान योग्य दावन बितन केले मात्र आमकां तांदूळ नातले कसने साध्य ना. आमी ते घरा बांदतना देवाले मागका कसने आमकांय बर जावका, रयताकय बर जावका, लोका समजता सुखिनो भवंतु हें आमी प्रार्थना दवरका. कसले म्हळ्यार आतां वातावरणांत गाद्द बेसाय समर्पक चल्ले मात्र आमकां खावचे तांदूळ की हे मेळचे शीत ना म्हणून जाल्यार आमकां भारी कश्ट आसा. असल एक चिंतन नवरात्री समयेचेर कोरून एक संगीत उपकरण असो अथवा एक आयुध असो, एक वाहन असो, हे प्रत्येक के पूजन करून ताजी अभिमानी देवतेक संतोष करच्यो. आमी मालगडे सांगचे आशिल्लें कापड भांगर नव हाडले कुडले सीदा उपयोग करूं नाकाची, देवा पांयमुळा दवरा, देवाला प्रसाद लाया, कापडाची एक सूत काडून देवा पांयमुळा दवरा, हें तुमी केलें मस्त चांग म्हणून सांगून घेव. दिपावळी समयेचेर एक जलपूज करून गंगा स्मरण करतच, तैलांतू तेलांतू लक्ष्मीक आमी पळयतच आनी स्नान करून घेवन गंगा स्नान पुण्या फल आमकां मेळका म्हणून प्रार्थना करतच. धनत्रयोदशी म्हळें, धनलक्ष्मी पूजन म्हळें, धान्यलक्ष्मी पूजन म्हळें, हें पुरा करून घेवन देवाले मागताचे देवा धन धान्य समृद्धी करी, आमगेले घरांतू आमगेले उद्योगांत सर्व रितीर बरेपण करी म्हूण. नवरात्री समयेचे चेडूवान पुस्तकां कशी पूज करता पळया, चेडूवान सांगचे पुस्तकां पूजन खंयचे खातीर करचें म्हळ्यार प्रतिदिवसू तुमी वाजोवका, प्रतिदिवसू तुमी बरोवका, विद्यावंत जावका, गुणवंत जावका, तुमगेलें अक्षर सुंदर जावका, हें पुरा तांकां मार्गदर्शन दिताचें. दिपावळी नंतर कार्तीक मासाचे अत्यंत श्रेष्ठ उत्तान द्वादशी म्हणटाची तुळशी परब अशी एक एक परबो आमी घरांत मालगड कशी आचरण करून आयले ते आचरणेक कसले उणेपण जायनाशी आमी चोल नेवचे. आमी आतांचे विचार सांग जाल्यार मुखावेल पिळगेक आमी समर्पक तांकां मार्गदर्शन दिवका. आतां कंप्युटर युगांत मोबायल हाता आसून वॉट्सअप फेसबूक मुखांतर आमी मुखार वतना असल देवता कार्या विशयन तांकां मस्त मनावत तशी सांगचें मालगडेल आद्य कर्तव्य. चेडूवांक कशी मार्गदर्शन दिवका म्हळ्यार आमगेली मालगड कशी चोल नयले ताका उणेपण कर नशी आमी चोलका. प्रतिदिवसू एक समय देवस्थानांत वचून येवचें, घरचे देवा पांयमुळा बैसून देवाला स्तोत्र सांगचें, नित्य संध्या वंदन करचें, चेडूवान
ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡುವಾನ ಸ್ತೋತ್ರಪಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರ್ಚೆ आणि ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡುವ ಸಂಗಚೆ ಚರಡಾ ಉಮ್ರಾ ಚೋಕ್ घाल चरडा आरती वाती घाली देवा कुड शुद्ध कोंदवरी ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆರಡುವ ಸಂಗಚೆ संध्यावंदन कर देवा आणि सर्व देवा स्तोत्रपुरा सांग म्हणून हे सांदकून आम्ही चरडुमा सांगले मात्र त्यांनी संस्कारयुत चरडू दत्तच रथोत्सव म्हणले पंचपर्व म्हणले त्यांनी वारचे वच्चे एक छंद आहे फुडली काळात त्यांनी चोल नायले आत्ता चरडुमा सांगता असाची आनिके संख्ये चढ दावन घेऊन आमगेल देवालय म्हणले मठ मंदिर म्हणले प्रति एकडेनं क्षेत्रा जावचे कार्यक्रम पावन योग्य दावन मुखावेले पिळिगे पावका म्हणून सांगताची आमगेले परबो तशी व्रत ताजे एक चोलचे एक व्रत विधिविधान हज विषयान दोन उत्तर सांगेल असं सर्वांते ऐकून तांगेल जीवनांतू अळवडसून योग्य दान चोलका म्हणून सांगताची हे दोन उत्तर हांगा राबयता कृष्णार्पणमस्तु.